नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. नवी दिल्लींत सागर संवाद हे खासा कार्यावळीचें आयोजन जाल्लें. केंद्रीय जहाज परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळ मंत्री मनसुख मांडविया हांणी वांटो घेतलो. ह्या वेळार खबराकारां कडेन उलयतना केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी जहाज परिवहन क्षेत्र अदीक घटमूट करप, रोजगार वाडोवप तशेंच देशाच्या दर्यादेग वाठाराची तांक अदीक वाडोवपाचे दिकेन चर्चा जाल्ल्याची तांणी म्हायती दिली. 100 new vessels. India plans to add to its merchant fleet over the next 5 years to increase Indian participation in the movement of country's trade. India currently pays around $75 billion annually to foreign shipping lines to transport its cargo, highlighting the need to strengthen Indian tonnage. By 2047, we are going to include 419 vessels, which will increase our tonnage capacity to 4.5 million tonnage. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी नवी दिल्लींत जाल्ले एके खासा कार्यावळीन उलयतना कुशळ दर्यादेग दळ तयार करपाचेर प्रशिक्षण तांक वाडोवप आनी तरणाट्यांक रोजगार तयार करपाचेर भर दिलो. जब सरकार के पास इनकम होगी तो साहब कहेंगे कि सरकार ने टैक्स तो बढ़ाया नहीं, इनकम टैक्स में तो रिलीफ दिया, लेकिन भी सरकार की इनकम बढ़ी. सरकार की इनकम इसलिए बढ़ी कि सरकार ने ज्यादा पैसा नहीं, कम 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 टैक्स देना, ज्यादा लोगों से कम टैक्स लेना चालू करा. ज्यादा लोग टैक्स दे और टैक्स रिजिम को इतना सरल करा कि उसको 4-5% टैक्स देने में वैसे भी किसी को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सरकारी मशीनरी उसको परेशान ना करे, कंप्लायंस ज्यादा ना हो तो आसानी से टैक्स आपको देने की सुविधा हो तो लोग 5% टैक्स दे देंगे. नवी दिल्लींत आयज दिल्ली लक्ष्मी येवजणेची मान्यताय पत्रां भेटयली. येता त्या रक्षाबंधनाच्या फाटभुंयेर दिल्लींतल्या असंख्य भयणींक ह्या येवजणेचो लाभ मेळटलो. ह्या वेळार उलयतना दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी देशाची प्रगती खातीर बायलांक सशक्त करप गरजेचें आसा अशें सांगलें. हे येवजणे अंतर्गत 9,22,000 परस चड बायलांनी नोंदणी केल्या अशी माहिती तांणी दिली. आयज जाल्ले कार्यावळींत सुमार 2,500 परस चड लावार्थ्यांक मान्यताय प्रमाणपत्रां भेटयली. ह्या लावार्थ्यांक फावो ती औपचारीकताय पुराय केल्या उपरांत फुडल्या म्हयन्याच्या 1 तारखेक ₹2,500 मेळटले अशें तांणी सांगलें. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी टोरंटोंतल्या भारतीय उद्देगीक समुदायाक संबोधित करतना भारताच्या डिजिटल प्रणालीची भूमिका अधोरेखित केली. कॅनडातल्या बँक, फिनटेक कंपनी आणि नियंत्रकांच्या सहकार्याच्यो महत्वाच्यो संधी तांणी आपल्या भाशणांत रेखांकीत केल्यो. भारत आणि कॅनडा मजगती वाडट्या आर्थीक भागीदारीचेर भर दितना भारतीय प्रवासी ह्या दोनूय देशांमदले रणनीतीक जोडणी म्हूण काम करता अशें तांणी सांगलें. India-Canada bilateral relations have seen a remarkable transformation in recent times, underpinned by our shared values of democracy and pluralism and expanding economic engagement and unprecedented pace of high-level interactions, which the High Commissioner recalled a minute ago, and the strength of our people-to-people ties. This is a community that sits inside Canadian boardrooms, on the trading floors of Bay Street, inside the risk committees of the pension funds. If it is, in the truest sense, a strategic bridge between two vibrant democracies. केंद्रीय उद्देग आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल जपान भोंवडेर आसात. आपल्या भोंवडेच्या 3ऱ्या दिसा तांणी जपानच्या उद्देग मुखेल्यांबरोबर बसका केली. हातूंत भारत जपान व्यापार भागीदारीचेर मुखेल चर्चा जाल्ल्याची म्हायती आसा. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी उच्चस्तरीय राउंड टेबल बसकेक वांटो घेवन भारत जपान स्टार्टअप भागीदारीचेर चर्चा केली. हातूंत नवाचार आनी गुंतवणूक वाडोवपाचेर तशेंच स्टार्टअप इकोसिस्टम अदीक घटमूट करपाचेर चर्चा जाली. India and Japan can develop pitching series, something like the Shark Tanks initiative, that can help
young startups pitch, and in this world of global connectivity through Zoom calls and internet, I think we can have more and more pitching sessions where Indian startups pitch for Japanese investments and Japanese startups pitch for partners in India. And together we build more business connects and move from pitches to pilots, to investment and to scale. Warm invitation to all of you to India and to work together, because together Japan and India becomes a force multiplier for good, for prosperity and for a better future for the people of Japan and India. गोयच्या मुक्तीसंग्रामातल्या वीरांक समर्पित पत्रादेवीच्या हुतात्मा स्मृती स्मारकाचो लोकार्पण सुवाळो आयज सांजे 4:30 वरांचेर जातलो. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग ह्या लोकार्पण सुवाळ्यान वांटेकार जातले. गोयच्या सुटके झुजान वांटेकार जावपा खातीर देशांतल्यान आयिल्ल्या आनी एकठांय जमिल्ल्या सत्याग्रहींच्या यादीं खातीर हे स्मारक उबारलां. पोर्तुगीज सैन्यान निशस्त्र सत्याग्रहीची पयली तुकडी पत्रादेवी हांगा दाखल जाली तेन्ना मशीन गनान फारपेट केलो. हातूंत सुमार 74 सत्याग्रहींनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिव्हिएरा हांणी एक्युप्रेशर, सुजोग, व्हायब्रेशन, नॅचरल थेरपी भलायकी शिबिराचे 26 ते 31 ऑगस्ट मेरेन आयोजन केला. हे शिबीर पणजेच्या इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीच्या कार्यालयात जाता. हे पुराय शिबिरा वरवीं भलायकेची तपासणी फुकट जातली. फकत नोंदणी फी लागू जातली अशें आयोजकांनी सांगलां. ह्या वेळार रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिव्हिएरा हांच्यो अध्यक्षा कोलिन सिक्वेरा हांणी दूरदर्शना कडेन उलयतना ह्या शिबिरा विशीं अदीक म्हायती दिली. So treatment should not always be dependent on medication, because many of the things of these asthma etc. we tend to have a long-term treatment, and then the body also gets used to medication constantly. So as far as possible we want to encourage people to live healthy lives by using natural methods, improving their contacts, their joints, their movement, just looking after their health really. So in this camp over the next 5 days you have, like you see, vibration therapy, acupressure, cupping that they are doing, and it starts from today the 26th till the 31st of August. It's open in the morning and in the afternoon half, from 8:30 in the morning till 1 o'clock, and then from 4 o'clock in the evening till 7 o'clock in the evening. This is happening right in the center of Panjim at 18 June Road, right opposite the Urban Health Center, which is at the Red Cross Society office, right opposite the Urban Health Center on 18 June Road. So we look forward to more people from the vicinity coming and benefiting from this camp. या शिबिरान वांटेकार जाल्ल्या एका लाभधारकान या शिबिराविशीं आपलो अणभव कथन केलो. I am feeling good, and actually I am against allopathy treatment. I like naturopathy, and I do visit many naturopathy centers, Udupi and Manipal and all this. Even I had been to Art of Living over there for 21 days, and I like naturopathy. I don't like medicine, tablets or to take. That's why I must have extended my pain or whatever it is. But I felt good in one sitting only. I'm feeling better. So I feel that I have to continue this. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 4013 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीचो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.